जमले आसा सगळ्यांक हांव मडगांव डेपोचे मार्फत तशेंच आमचे सगळे मडगांव कदंबा म्हाका सगळ्यांक तुमच्या स्वागत करता आयज ह्या प्रोग्रामाक एक बारीकशें इनॉग्रेशन फंक्शन आज आमी दवरलें आसा। आयज महामंडळान आमचे एक नवो रोड मुंबय टू गोवा टू मुंबय टू गोवा नवो रूट स्टार्ट करपाक आमकां परमीट केला। आयज आमचे मदीं आमचो ऑनरेबल चेअरमॅन उल्हास सर हाजीर आसा, तशेंच आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रभाकर गांवकार, मॅडम उज्ज्वला, वकील सरदेसाई, मायो भंडारी, आमचे एरिया आनी सगळे आमचे गांवाचे स्टॉक हांगा गोंयकाराचो आनी चड करून मडगांवकाराचो की मुंबयच्यान डायरेक्ट उबिदलो गाडी आमकां सुरू करची म्हणून बॉम्बे सेंट्रल, कित्याक बोरिवलीच्यान एक आमची वॉल्वो गाडी चालू आसा गोवा टू बोरिवली, आनी ही सर्वीस पळय आसा न्ही ती पयलीं चालू आशिल्ली। ही एक हाय एंड गाडी घेवन आमी चलयताले, ती एक 2-3 वर्सां फाटीं बंद केली कित्याक कदंबा कडेन गाडी नाशिल्ली। पूण आतां ऑनरेबल चेअरमॅन आनी हे सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हांणी मेळून आतां 13 असल्यो AC स्लिपर गाडी हाडिल्ल्यो आसा, आनी ही एक व्हड खोशेची गजाल गोंयकारांक, कित्याक ही सर्वीस दिवपा खातीर ह्यो आमी स्लिपर गाडी ऑलरेडी मडगांवच्यान हैदराबाद, मडगांवच्यान बेंगलोर, मडगांवच्यान पुना आनी मडगांवच्यान शिर्डी ऑलरेडी चालू केल्ली आसा, आनी ही मडगांवच्यान बॉम्बे सेंट्रल आयज आमी सुरू करता। आनी ही लॉंग पेंडींग हो आमची वीश आशिल्ली ती गोंयकाराची ती आयज पूर्ण जाता, कित्याक तुमी जाणा गोंयकार म्हणटकीर एक कदंबाक तांकां एक आपुलकी आसा। जेन्ना तो गाडयेक बसता न्ही ताका आपूण एक सेक्युर्ड आसा, आपूण सेफली आपल्या गोंया पावतलो वर बॉम्बे डेस्टिनेशन पावतलो, हे आमचे ड्रायव्हर आसा ते सेफली पावयतले, ही एक ताका कॉन्फिडन्स उरता। आतांच रिजनेबल आतां सद्याक आमी 1400 आनी 1500 दवरिल्ले आसा, आनी विकेंडाक ती 1700 आनी 800 जातले, कित्याक हो सिजन आसूनच सुद्दां इतले आमी कमी फेर दवरिल्ले आसा। प्रायवेटा भशेन आमी चड फेर दवरुना, आनी हे रिजनेबल फेराचेर आमी गोंयकारांक पावोवपाक सोदता। आनी बॉम्बेच्यान येता आसतना एक 4 स्टॉप दिल्ले आसा, बॉम्बे सेंट्रल, मागीर CST, दादर, वासय अशें चेंबूर बी, म्हणजे एंड रूट पॅसेंजर पळय आसा न्ही तांकां हे पिकअप करतले आनी ही सोय मेळटली। सो आयचे दिसाक हांव सगळ्यांक वेलकम करता। अनुभव घेवचो कित्याक तुमचे खातीर खास ही कदंबा आमी चालू केला। फुडल्या सुवातेर सरान उतरांनी आमी स्वागत केल्लें आसा। आमी आमचो मोग फुलां मार्फत मोग आमच्या गेस्टा पर्यंत पावया हांव मागता। तशेंच म्हाका विशेश सर आमचो ATS आमचे DTO आमचो फुलांचो बुके दिवन आमचो मोग आमी तेंचे पर्यंत पावया। तशेंच मागता आमचे TC आमचे बोर्ड डायरेक्टर, तशेंच दक्षिण गोंयचो BJPचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर सराक एक आमचो बुके तेंचे पर्यंत पावया। आमचे मदीं आमचो कपिल सर बोर्ड डायरेक्टर कदंबाचो बोर्ड डायरेक्टर ते आमचे मदीं आसा। आमकां प्रदीप बोरकर सर येवन आमचे बोर्ड डायरेक्टर जाय सर सदांच कदंबा खातीर कितें तरी करपाची तळमळ आसलो आमचो बोर्ड डायरेक्टर, तेकाय आमी फुलांचो बुके दिवया। आमचे मदीं आसा आमचो मानू, तेकाय आमी आमचो मोग तेंचे पावया। फुलांनी स्वागत सगळ्यांक जाल्लें आसा। आमच्या मडगांव बस स्टँडाचेर नवीन स्लिपर बस जी मडगांव टू मुंबय हेचे आयज आमी उद्घाटन करपाक येयल्ले कडेन आसा, आनी आमच्या मदीं आसा आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ह्यो नव्यो बसी घेवपाक दिल्यो। हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचे अमित भुजिनो ताका देव बरें करूं, कित्याक आमची खुबशी मागणी आसली की आमच्यो ज्यो लॉंग रुटार इंटरस्टेट ज्यो आमच्यो बसी वयता त्यो खुबश्यो पोरण्यो जाल्लेल्यो, आनी आमी सरकारा कडेन डिमांड केल्लो की आमकां ह्यो लग्जरी बसी जाय म्हणून। सो आमचे आयज लग्जरी बसी आमकां मेळिल्ले कडेन आसात, आनी आयज आमी ह्यो बसी आज मुंबय आमच्यो बसी आमी सोडटा। आमी खूब बरेंच आमच्या गोंयकारांक एक मागणी आसली की सदां आमकां फोन येताले गोंयकारांचे की आमी जेन्ना मुंबय वयतना आमकां गोंयची बसीर वचपाक आमकां खूब आवडटा, कारण आमकां सेफ दिसता। आमच्यो गोंयचे जे लोक वयता ते आमकां सदांच सांगताले की आमकां
बाकीच्या बशींपेक्षा आमच्या गोंयच्या बशीन आमकां कदंबा सेफ दिसताले म्हणून कितें प्रॉब्लेम जाल्यार आमकां इजिली सॉल्व जाता त्या जाता तितले बेगीन करपाचो प्रयत्न आमी केलो आनी आज खूब बरें दिसता की आमी स्टेप बाय स्टेप आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरकारा कडेन मागणी करून खुबश्यो बशी आमच्यो हळू हळू येवपाच्यो आसा आयज आमकां खूब प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन की जो एक नवो रूल येयला की 15 वर्सांच्या वयर बशी चलोवपाक मेळना स्क्रॅप करच्यो पडटा आनी त्या खातीर आमकां कितल्योश्यो बशी आमच्यो 54 बशी आमच्यो ह्या गेल्ल्या म्हयन्याक आमच्यो स्क्रॅप करच्यो पडल्यो आनी त्या खातीर आमकां खुबशे रूट बंद करचे पडले खरें आसतना सरकारान आमकां 50 बशी दिल्यो तेज्या उपरांत आमकां 30 बशी आमच्यो ओल्ड गोवा जेन्ना साहेबाचे फेस्ट जाले तेन्ना 30 बशी मेळ्ळ्यो टोटल 80 बशी आमकां मेळिल्ले कडेन आसा खंय तरी आमचे थोडेशे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले कडेन आसा आयज आमी सरकारान मागले कडेन आसा की आमकां थोडी EV बशी दिवपाच्यो म्हणून तेय थोड्या दिसांनी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचे आसा आमचो एकूच हेतू आसा की लोकांक ही बरी सेवा मेळपाक जाय कदंबा ही लोकांक सेवा दिवपा खातीर आमी आसा आज आमी पळयता की आमी एक नवी स्कीम काडले कडेन आसा म्हजी बस 2025 ह्या अंतर्गत आमी ज्यो प्रायवेट बसवाले आसा तांकां खंय तरी एक आदार दिवपा खातीर आमी तांकां पर किलोमिटर 3 रुपया तांकां एक इन्शुरन्स आहा तांचो 50% म्हणजे 30,000 तांकां आमी दिवपाचो त्याच प्रमाणे जर ते नवी बस घेता जाल्यार तांकां 10 लाख रुपया सरकारान दिवपाचें थारायिल्ले कडेन आसा आनी तेज्या भायर समज बसीचेर जो एडवर्टायज करता तो एडवर्टायज करतकच तेजेर जे इन्कम मेळटा ते 50% इन्कम तांकां दिवपाचें आमी थारायिल्ले कडेन आसा हे स्किमीन सगळे आमचे गोंयकार भाव जर जॉयन जाले जाल्यार ज्या कडेन आमच्यो कदंबा बस पावना तो ह्यो बशी प्रायवेट पावतल्यो लोकांक सगळ्यांक सेवा मेळटली ग्रामीण भागांत आमी पळयता खुबश्या की लोकांक बसीचे खूब डिमांड आसा म्हाका दिसता आमी DTOनी आमी सदांच म्हणटा की आमकां दिसाक 5 तरी लेटरां येता हांगा बस जाय थंय बस जाय ह्या स्कुलाक बस जाय आनी आमी मागणी पूर्ण करपाक शकना पूण आयज जर आमचे गोंयकार प्रायवेट बसवाले जर जॉयन जाले जाल्यार आमकां खंय तरी ते खुबसो आमी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक शकता बरें दिसता की आयज आमी ह्या नवीन बशीचें उद्घाटन करता देवान सगळे बरें बेसांग घालचें लोकांक बरें सेफ आनी बरी जर्नी मेळची अशी मागता आनी देव बरें करूं देव बरें करूं सर आमी गाडी आमच्या कुठे तशेंच सोडना हे दीस सुद्दां बॉटल पडल्या आमचो स्टँड इंचार्ज आहा ती बॉटल काडटा आमची ऑफिसां आमी रिकॉर्ड मेंटेन केल्लो आसा ते रिकॉर्डां आमकां रजिस्टर करता लिकार आमची गाडी आमी केन्ना सोडना हांगाय सोडना हांगा चेक जाता ही गाडी पंडीत चेक जाता पंडीत चेक जाता गाडी म्हापसा चेक जाता हे जेणे करून एक्सायजाचे आमकां सिरियसली वॉर्निंग आसा तशें आमकां नोटिफिकेशन आहा गॅजेट आसा आमकां की आमची गाडये भितर तशेंच सोडटा आमी आनी आमी सोडचें न्ही अशें आमकां आमच्या हायर ऑफिसरांचो सुद्दां ऑर्डर आसा मॅच बारीकच्या फंक्शनात तुम्ही सगळे आपले हजेर लायले आमच्या पब्लिकान हजेर लायले आपलो मोलादीक वेळ काडून तुम्ही बारीकच्या फंक्शनात तुम्ही हजेर लायले मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता आमच्या सगळ्या स्टाफा मार्फत तशेंच आभार व्यक्त करता सगळ्या आमच्या स्टाफाचे तशेंच आमचे प्रेस हे प्रेस एक मिडिया विशय करता सदांच प्रेस आमकां हेल्प करता जेन्ना आमी कसलें बरें काम करीत तशें उक्तावण करीत तेजें प्रेस सगळे मिडिया मार्फत लोकां पर्यंत पावयता मनाक घालता आमच्या मडगांव डेपो मार्फत तशें कदंबा मार्फत सगळ्याचे आभार व्यक्त करता तशेंच आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन
वेळ काढून हांगा येऊन या बारीकशा फंक्शनाक हजेरी लायल्या बद्दल तेजे आभार व्यक्त करता. तशेंच आमचे बोर्ड डायरेक्टर सोंपले अशें आमी जाहीर करता. जय हिंद, जय गोमंतक, जय कदंबा. कदंबा वाहतूक महामंडळाने स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड हे कॅशलेस कार्डचे अनावरण केला. या कार्डावरील तिकीट काढताना दर घेते 10% सवलत मिळते. या कार्डाचा उपयोग कदंबा महामंडळासोबत मोठी बस नियोजन कालावधी तसेच पणजी स्मार्ट सिटी बसींचे करपाक मिळते. हे कार्ड कदंबाच्या सगळ्या बस स्थानकाचे आधार कार्ड दाखवून जोडपाक मिळते. प्रोग्राम आहे.